आसा सालावली डॅम आणि ज्या प्रमाणे लोक जे गोंयचे लोक हातूंतल्यान हे आसा ओवरफ्लो वाट पळयतात तेजो काल 3:30 सुमार हो वॉटर ओवरफ्लो जाल्लो आसा आनी आयज पळयल्यार टोटली ओवरफ्लो स्टार्टींग मातशें उदक पडटालें ते सकयल आतां कंप्लिटली ओवरफ्लो जाल्लो आसा आनी जो सांठो जमा जाला 41.30 जो सांठो उदकाचो जो दिसता आमचे फाटल्यान तशीच सांग्यार आयज पावस 1901 मिलीमीटर असो नोंद जाल्लो आसा ज्या प्रमाणे हे उदकाचेर सावथ गोवा डिपेंड आसतात जे उदकाचो इशू जर ह्या उदक कमी जालें की लोकांक उदकाचे प्रॉब्लेम आनी ह्या वर्सा खंय तरी हो भंय निर्माण जाल्लो कित्याक जून म्हयन्याक पावस पडूना आनी खंय तरी जुलयाच्या मिड आनी एंडाक मदीं असो पावस चालू जालो आनी लास्ट इयर 25 जुनाक जो ओवरफ्लो जाल्लो म्हणटरी पावस बेगीन येयल्लो गेल्या त्या वर्सा ह्या वर्सा तोच 1 म्हयनो 5 दीस लेट येयल्ल्यान जे ओवरफ्लो 1 म्हयनो 5 दीस लेट जाल्लो आसा आनी तुमी पळोवंक शकता की उदक आतां उदकाची पातळी वाडलेली आसा ओवरफ्लो आनी जो उदक ते स्प्रिंग जाता आंगार पडटा आनी हे पळोवपाक खुबशे लोक येतात स्थानीक लोक येतात तशेंच भायले गोंयचे भायले लोक हांगा विजीट करता हे दृश्य पळोवपाक आयज पळयल्यार ते तमिळनाडूच्यान भुरगे येयल्ले पळोवपाक अशें आतां हो नजारो पळोवपाक खुबशे लोक येतात आनी मेन इम्पॉर्टंट म्हणल्यार जे उदकाची कमतरता जाल्ली गोंयाक सावथ गोवा ती खंय तरी आतां हे डॅम भरलेल्यान लोकांचे हो विशय आसा तो तेजे सुटाव जाल्लो आसा आनी खंय तरी लोक रिलॅक्स जाल्ले आसा आनी हांगा बी जे वातावरण आसा ते पळोवपा सारकें आसा हांव गोमंतक TV खातीर सांगेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर.